लाच प्रकरणात एसीबीन सांगून पासून गोयचो चीफ सेक्रेटरी आयजीपी सुनील गर्गा आड एफआयआर कित्याक रजिस्टर करिना काय म्हण मुन्नालाल हलवाईचो प्रश्न। आयजीपी सुनील गर्गान आपल्याकडच्यान लाच घेतल्या म्हण हलवाईन फाटल्या वर्सा कागाळ केल्ली। त्या कागाळीचेर एसीबीन आपल्या प्राथमीक चौकशी रिपोर्टांत केसींत प्रायमा फेसी एव्हिडन्स आसात आनी आयजीपी गर्गा आड एफआयआर रजिस्टर करचो म्हण अहवाल दिला। Though FIR are registered in other matters, the state government has so far not done anything in my matter, even after the recommendation of top officials of the ACB, since prima facie case of corruption is made out. Though the Supreme Court has declared judgment, no action forthcoming in my case. Will the state government act now? See, now I'll tell you, even for to register FIR in the today, if it is some recommendation is given, it is registered moment it is registered. But whereas in my case, now it is 14, even 8 months past, even after recommendation, the FIR is not registered. I am asking, is there is a two law for different persons acting on different way? I just want to know whether whoever wants to register complaint, it is very difficult to fight against. I cannot go each and every higher authority to go and fight. That means government is wants to eradicate corruption or want to continue this corruption this way. JMFC is still nothing. It is also pending or delay tactics. See, if tomorrow if FIR is registered, then only my mobile call details, everything you will get. Otherwise, after 1 year, it will be wiped out and nothing will be left. It will be just case will go off, wiped off like anything. जर आताच एफआयआर रजिस्टर करूंक ना जाल्यार वर्सा उपरांत आपल्या मोबायलाचो डेटा वतलो आनी पुरावे नष्ट जातले म्हूण हलवाईक हुस्को। If you want to really find out where I was, where Baleshwar was, where IGP was. Why you are not going back to the court saying that they are not? I'm still, it is pending in the court. To register 156(3), it doesn't take more than 1 year. It should happen within 6 months. Why it is delayed, I don't understand. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। सरकारान ट्रक मालकांक टना फाटल्यान दर किलोमिटराक 2 रुपया वाडोवन दिता म्हण सांगलां, पूण ते केन्ना हें सांगूंक ना म्हण ट्रक मालक सांगतात। ट्रक मालक संघटनेन जाहीर सभा घेवन सगळ्या ट्रक मालकांक आतां मेरेन कितें जालां आनी फुडें कितें करतले हें सांगचें म्हण कांय ट्रक मालक वाळपय मिडिया कडेन उलयले। दर वाडोवन मेळचो म्हूण ट्रक मालक संघटनेची मागणी आसा। सरकारान 2 रुपया वाडोवन दिता म्हूण सांगलां, पूण केन्नाच्यान तें सांगूंक ना। ट्रक मालक संघटनेन जाहीर सभा घेवन सगळें स्पश्ट करचें म्हूण ट्रक मालक मागतात। कितें तरी 12.5, 12 रुपया 50 पैसे असं कितें तरी रेट फक्त सांगला। तेजेर मुख्यमंत्र्यान आपले काय स्टेटमेंट दिवना की बाबा फाल्यांच्यान हो रेट तुमकां लागू मागीर सुरू करा, अशें काय जावना। माझे फक्त उत्तर गोवा ट्रक मालक संघटनेक आव्हान आसा की त्यांच्यानी जाहीर मिटींग घेवपाची, जनरल बॉडी मिटींग घेवपाची आनी सगळ्यांक सांगपाचें तांकां मान्य आसा जाल्यार सगळे एक जावन संघटीत रावया आनी काम करूया। बेश्टेच मदल्या मदीं दिशाभूल करून ट्रक मालकांची स्टेटमेंट करपाचें काम करूया नाका। व्यवस्थीत सगळे एकजूट जावन एकीकडे खंय तरी उत्तर गोंया, दक्षिण गोंया, ऑल गोवा सगळ्यांची एक बरी मिटींग घेवया, आमचे डिस्कशन करूया आनी आमी योग्य तो निर्णय घेवया। कितें आसा जे अशें कितें प्रश्न त्या जाग्यार जाले आनी कितें सुटावो जाला ते आमच्या आमी जे डिमांड घातल्या तेंचेर ते स्पश्ट कितें जालें जाल्यार आमचे उत्तर गोवा आनी नॉर्थ गोवा एसोसिएशन आहा तेंच्यांनी जाहीर सभा घेवची, एजीएम घेवची आनी आमकां स्पश्ट करचें की आमी आमचे कितें कितें प्रश्न मान्य जाले आनी जे प्रश्न जे ट्रकवाल्यांचे जे घातल्या एक्स्ट्रा ते हेंच्यांनी घातल्या काय हेंचेर आनी कितें हाडून लादले गेल्या हे आमकां स्पश्ट करचें। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी। कुचेली म्हापशेच्या गवळी समाजाच्या लोकांनी पारंपारीक पाडवो मनयलो। पाडव्या दिसा म्हशी सजयतात, तांची शिंगां रंगयतात, तांची पुजा करतात। ह्या पारंपारीक पाडव्याचे आकर्षण म्हळ्यार म्हशीक उपरांत धांवयतात। पळोवया म्हापशे कुचेलीच्या गवळी समाजाचो पारंपारीक पाडवो।
आमच्या गोंयान हे गवळ म्हशी आमी धांवडटा आनी गवळ पंढरपुरा बी अशें धांवडटा आनी हे आमच्या गोंयान आतां आमी धांवडटा. थोड्या दिसा आमी म्हशी रंग धांवयता प्लस म्हशींक रंग बी मारता कडेन पाडवो घालता रानाचो आनी गोवटी म्हशी धांवता. असली ह्या मशीनची स्पर्धा जी आसा ती पंढरपूर, कोल्हापूर, सोलापूर ह्या वटेन मोठ्या प्रमाणात जाता. तांकां ती मोटरसायकलीन धांवता पळय तांकां प्रायजां बी आसता. 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000 अशी प्रायजां असतात. फर्स्ट प्रायज, सेकंड प्रायज बी अशी असतात. फक्त हे आमच्या गोंयान ल्हान प्रमाणात आमी धांवडयतात अशी मजा कशी म्हणून. पूण आमचो असो विचार आसा की फुडें आमी स्पर्धा दवरपाचे आनी चडशे जाण हेतून स्पर्धेक भाग घेवपाचे अशें आमच्या मनान आसा. आमच्या समाजाचें नांव वयर येवंक जाय म्हणून आमी अशी स्पर्धा दवरूं शकतले फुडें. घेऊया एक ब्रेक.